मेरेन लोकसभेची कारवाई स्थगित केल्या। दनपारात 3 लोकसभेचे कामकाज सुरू जातकच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांनी राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यांचो निषेध केलो। एलओपी जी के व्यवहार पर उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, उसमें नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं कि हमारे हायर एजुकेशन के अफसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। We have increased the number of universities from 760 to 1,293. I am not saying anything without evidence. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए और इसी सरकार ने नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 लाई, which is a game changer. काँग्रेसीन आपल्या शासन काळात विद्यार्थ्यांचेर बरेच अत्याचार केल्यात आणि आपण ताचो साक्षीदार आसा अशें राज्यसभेतले राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी सांगलें। It is a normal situation. A student activist has to face and those who take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026च्या लोकसभेतल्या भासाभाशे वेळार विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी आपले मत मांडले, पण ह्या उलोवपात तांणी विधेयका संबंधी उलोवपा परस उलोवप मोठ्या प्रमाणाचेर टाळ्ळे। तांणी आपल्या भाषणात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचेर खर आरोप केले। ह्या मुद्द्यावेल्यान भारतीय जनता पक्ष आता आक्रमक जाला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हांणी राहुल गांधी हांचे कडेन उलोवपा सारखे कांयच मुद्दे नाशिल्ले म्हणून ते असे उलयताले असे म्हटले। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है। उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया और उनका फ्रस्ट्रेशन के बच्चों ने उनको भी दाद नहीं दी, वो आज दिख रही है। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है तो ये किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मागणी चाहिए। राहुल गांधी हांणी लोकसभेत बोवाळ करीत आडमेळी हाडपाचो यत्न केलोच, तेच वांगडा फटीच्यो गजाली खऱ्यो आशिल्ल्याचे सांगपाचो यत्न केलो असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे संबित पात्र हांणी केला। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वो जानते हैं कि उन्हें सत्ता वोट से नहीं मिलने वाली है। वो जानते हैं कि 7 LKM पहुंचने के लिए, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो जानते हैं कि मुख्य सेवक, हम मुख्य सेवक कहते हैं मगर वो उसे अपना जागीर कहते हैं। अपने जागीर को वापस पाने के लिए इलेक्शन लड़ना होता है और संख्या जुटानी होती है। यह संख्या जुट नहीं सकती है, इसीलिए एक ही तरीका है, अराजकता फैलाओ और अराजकता को हवा दो। और जहां अराजकता नहीं हो रही है, सारी बातचीत हो गई, CJP ने प्रोटेस्ट वापस ले लिया, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी भ्रम फैलाओ ताकि जो विषय ठीक हो रहा हो उसे ठीक नहीं होने दो। फिर से भ्रम फैलाओ ताकि लोग सड़कों पर उतरे
माहौल बिगड़े, गोली चली, इस प्रकार से बोलो। माहौल बिगड़े और उस बिगड़े उत्तर प्रदेशच्या लखनौत कमांड इस्पितळात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान मिलिटरी मेडिसिन विभागाचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार उलोवप करतना हो विभाग लखनौ शारा खातीर एक नवो परजळीत अध्याय आसा अशें राजनाथ सिंग हांणी सांगलें। तशेंच ही आमच्या सैन्य विचारांत आयिल्ल्या क्रांतिकारी बदलांचें प्रतीक जावन आसा अशें तांणी मुखार म्हटलें। सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या विभागाक संवसारांतले सगळ्यांत उत्कृष्ट युद्ध क्षेत्र वैजकी संशोधन केंद्र करपाक योगदान करचें असो उलो लेगीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार मारलो। मिलिट्री मेडिसिन की एक स्पेशल यूनिट की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। लखनऊ का कमांड हॉस्पिटल अपनी श्रेष्ठ सेवाओं के लिए यह प्रसिद्ध है और इस नए डिपार्टमेंट के माध्यम से हम एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित कर रहे हैं जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर और मध्य भारत के सशस्त्र बलों को एडवांस मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और यह विभाग आर्मी मेडिकल कोर के युवा डॉक्टर्स के लिए भी एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस होगा, जहां वे डिप्लॉयमेंट से पहले बैटलफील्ड नर्सिंग और एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। साथियों, मैं इस डिपार्टमेंट को सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मॉडर्न हेल्थ एजुकेशन में सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इसलिए ट्रेनिंग के माध्यम से हमें यह इंश्योर करना होगा कि हमारे डॉक्टर्स जब फील्ड में उतरें तो मसल मेमोरी के लेवल पर उन्हें हर प्रोसेस कंठस्थ हो। और यह डिपार्टमेंट शुरू होने से हमारे यंग मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एक नया कॅरियर पाथवे खुलेगा। एकवटीत राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या आयज जाल्ल्या बसकेंत भारतान परत एक फावट परिषदेक सुदारणा करपाचेर भर दिलो। आंतर सरकारी चर्चा म्हळ्यारच IGN बसकेंत सुदारणा करपाक आनी कळाव जावपाक जायना अशें स्पश्ट सांगतना परिशद काळा प्रमाण प्रभावी आनी समकालीन करपाक वेळबद्ध टेक्स्ट आधारीत नेगोशिएशन सुरू करपाची गरज आसा आनी स्थायी तशेंच अस्थायी वांगड्यांचो विस्तार करप गरजेचें अशें मत मांडलें। भारताच्या वतीन हे बसकेंत एकवटीत राष्ट्रान भारताचे प्रतिनिधित्व करपी स्थायी वांगडी P. हरीश उलयताले। Every session that we spend regurgitating our positions from the comfort of New York, the hope for a fit-for-purpose UN grows weaker in the real world. There is a palpable sense of disappointment among member states and global citizenry regarding the inability of the Security Council to meaningfully intervene in conflicts across the globe. The need for comprehensive UN Security Council reforms cannot be more pronounced and more urgent. It cannot be held hostage by the narrow divisive interests of a select few member states. The path to securing such reforms is clear. Text-based negotiations with clearly defined timelines and milestones. The outcome of such a genuine effort must lead to an expansion in both categories with greater representation of the Global South. India stands fully ready to contribute to this endeavor. It is our sincere hope that the 81st IGN session would mark a new beginning on this count. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसंच विसव। इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर। भगवान वेद व्यास के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है,
उसका निदान उपचार रूप ये भगवत गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरां नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण गोंयांत लागू केल्ल्याक 6 वर्सां पुराय जाल्ल्या खातीर आयज दोनापावलच्या लोकभवनात गोंय शिक्षा समागम 2026 ह्या परिशदेचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। उच्च शिक्षण संचालनालयान गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या ह्या परिशदेंत शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर, IAS शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकार तशेंच गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर त्या भायर राष्ट्रीय शिक्षणीक संशोधन प्रशिक्षण मंडळाच्यो सचिव इंद्राणी भादुरी हाजीर आशिल्ल्यो। ह्या वेळार उलोवप करतना हालींच जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या विरोध प्रदर्शनाचेर प्रतिक्रिया दितना विरोध करप हो लोकशायेत समस्यांचो हक्क जावन आसा पूण विरोध करतना इतल्या सकयल्या पावंड्यार देऊन वायट भाशा वापरप तशेंच घाण प्रवृत्ती दाखोवन दिवप हें चुकीचें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। विद्यार्थ्यांक लेगीत समाजात असामाजीक घटकांची जाणीव आसप गरजेचें आसा असो उलो लेगीत तांणी ह्या वेळार मारलो। पण त्या नीटाच्या आंदोलनान ही ज्या पद्धतीची कृत्या आणि ज्या पद्धतीचे विचार, ज्या पद्धतीची लँग्वेज ही जी विचारली ती आयच्या विद्यार्थ्याची आसूं शकना। आमी स्टुडंट्सांक जागे करपाची गरज आसा, अदरवायज दीस विल डिस्टर्ब आवर कम्युनल हार्मोनी। म्हणून म्हाका दिसता आमी जो स्टुडंट घडयता, आमी ज्या स्टुडंट्साक शिकयता त्या स्टुडंट्सा कडेन आमी आमचे विचार शेअर करपाची गरज आसा। NEP 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना आमकां फक्त शिक्षणात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या भूमिकेत उजवाड घालतना AI शिक्षकांची सुवात घेवपाक शकना पूण शिक्षकांक काळा प्रमाण अपग्रेड करपाक मजत करतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। पूण हेर कांय क्षेत्रांत कामगाराची सुवात AI घेवपाक शकता अशी शिटकावणी लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली। किंवा खूप जाणांतलो वेगवेगळ्या सेक्टरांतल्यान जॉब वचूंक शकतना म्हणना, बट टेक्नॉलॉजी टिचराक रिप्लेस करूंक शकना। टेक्नॉलॉजी टिचराक अपग्रेड करपाक शकता आणि म्हणून त्याच टेक्नॉलॉजीचो खूप बरो उपयोग आमी कशा पद्दतीत म्हणजे टीचिंग आणि लर्निंग ह्या मेथडी खातीर आमी यूज करतले। कारण यू पीपल आर लकी, कारण म्हाका दिसता म्हणजे आमच्या वेळाचे जे टीचर आशिल्ले तांकां कदाचित ह्या टेक्नॉलॉजीचो उपयोग आमकां म्हणजे तांकां करपाक मेळूंक ना। माय टीचर मिस्टर आयकर सर इज देअर, म्हणजे उपस्थितामध्ये बसलेले असतात। इन माय केमिस्ट्री टीचर इन माय 11th-12th स्टँडर्ड, ओके। म्हणून हांवें म्हटलें की तुम्ही सगळेजण लकी आसात की खूप बऱ्या पद्धतीत ह्या टेक्नॉलॉजीचो उपयोग तुमच्या भुरग्यांक कशा पद्धतीत उपयोग करपाक घेतले तितलो चडांत चड उपयोग म्हाका दिसता जर करपाक शकले जाल्यार म्हणजे इन फ्युचरिस्टीक स्टुडंट्स दे विल बी द इनोव्हेटर्स। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेच्या मनरिजवण संस्थेच्या सभागृहांत आयोजित कार्यावळींत एनीवेअर रजिस्ट्रेशन ह्या सरकाराच्या नव्या उपक्रमाचें उक्तावण केलें। NGVRS अंतर्गत राबयल्ल्या ह्या येवजणे खाला जिल्ल्या भितर खंयच्याय कार्यालयांत कागदपत्रांची नोंदणी करप शक्य जातलें। कार्यावळींत उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्य ही येवजण राबोवपी देशांतलें 3रे राज्य जावन आसा अशें सांगलें आनी तंत्रगिन्यानाचेर आदारीत ह्या उपक्रमांतल्यान जमीन नोंदणीची प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आनी चड कार्यक्षम जातली अशी आस्त लेगीत उक्तायली। म्हाका दिसता पुराय देशांत आमी 3रे राज्य आसा की एनीवेअर रजिस्ट्रेशन सुरवात करपी। म्हाका प्राऊड फील जाता की टेक्नॉलॉजीचो खूप बऱ्या पद्धतीत कशा पद्धतीत उपयोग करून तो पीपल फ्रेंडली आणि लोकांक मदत कशी जातली ही आमी सातत्यान सदोदीत पळयत आसा। आणि हे करता आसतना की ईज ऑफ डुईंग द बिजनेस फॉर द इंडस्ट्री पीपल टायम टू टायम जावपाक जाय, ताच्या खातीर वेगवेगळे रिफॉर्म्स हे सातत्यान आमी सदोदीत घेतल्या। आणि हे घेता आसतना आमी पळयता की हे इजी कशें जावचें आनी कितल्या बऱ्या पद्धतीत इजी जावचें हेजो टेक्नॉलॉजी। आणि आमी सातत्यान म्हणटा की टेक्नॉलॉजीचो यूज केलो जाल्यार म्हणजे ह्युमन रिसोर्स कमी जावपाक शकता। हांव सहज म्हणून सांगता की आमी जर खूप बऱ्या पद्धतीत आयज भारतात गुरुपौर्णिमा म्हळ्यारच व्यास पुनव मनयतात।
आयचो दीस खासा करून विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याक दिका दिवन तांचो फुडार घडोवपी आनी तांकां आकार दिवपी अशा पूजनीय गुरूक नमन करपाचो दीस. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना आयज आपल्या जिणेंतले आपले पयले गुरू आपले आवय बापूय आसात अशें नमूद करून विद्यार्थ्यांच्या जिणेंत शिक्षकांचे गंभीर म्हत्व आसता आनी हालींच घडिल्ल्या कांय घडणुकांतल्यान हें स्पश्ट दिसून येता अशें सांगलें. तशेंच विकसीत भारत घडोवपाक फक्त तरणाट्यांचेच न्हय जाल्यार तांचे गुरूचे लेगीत योगदान म्हत्वाचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. गुरुपौर्णिमेच्यो हांव सगळ्या म्हणजे पयल्यान पयली आई पप्पा आनी म्हणजे पॉलिटिकल गुरू आनी शैक्षणीक क्षेत्रांतले सगळे गुरू म्हणजे सिन्स फ्रॉम द माय प्रायमरी म्हाका याद जाता तो पासून म्हणजे सगळे शिकयल्ले सगळे टिचर्स म्हाका आयच्या दिसा याद करतात आनी सदोदीत आपल्या आयुश्यांत आपल्या गुरूक हे प्रत्येकान म्हत्व दिवचें, गुरूक आपलो आदर्श मानचो आनी तेणी शिकयल्ल्या आनी संस्कार केल्ल्या ह्या पावलाचेर चलचें जेणे करून सुसंस्कृत पिढी घडची हो सदोदीत गुरूचो प्रयत्न आसता, टिचरांचो प्रयत्न आसता आनी सुसंस्कृत पिढी घडोवपा खातीर सगळ्या गुरुजनांनी सदोदीत कार्यरत रावचें जेणे करून आमी जे म्हणटा की विकसीत भारत 2047 ही जर मोख पुराय जातली आसत जाल्यार गुरू खूब म्हणजे टिचर्स हे खूब व्हडलो रोल हो प्ले करपाक शकता आनी तेजीच तर गरज आसा अशें तर म्हाका आतां कटाक्षान जाणवलें काही गोश्टी वयल्यान आनी ती म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की ही मोख दवरून काम करचें. मनशाच्या आयुश्यांतलो सगळ्यात पयलो गुरू ताचो आवय बापूय आसता. पयले पावल घालपा सावन पयले उतर उलयता म्हणसर आनी उपरांत संवसारांत मेकळेपणान पयली झेप घेता तेन्ना लेगीत आवय बापूय भुरग्यांचें मार्गदर्शन करता. हो विचार घेवनूच गुरुपुर्वे निमतान मयेच्या विजयानंद विद्यालयांत मातृ पितृ पूजन सुवाळो आयोजीत जालो. विद्यार्थ्यांनी ह्या वेळार आपल्या आवय बापायचें पूजन करून आपल्या जिणेंतल्या पयल्या वयल्या गुरूक नमन केलें. राज्यात आदिवासी समाजाक राजकीय मळार राखीवता मेळोवन दिवचे खातीर सुरू आशिल्ल्या हालचालींचेर प्रतिक्रिया दितना आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या मागणेचेर आपली पुराय संमती आसा आनी हे विशीं केंद्रा कडेन लेगीत शिफारस केल्या अशी गवाय दिली. एसटी रिजर्वेशन बेगिनात बेगीन जावचें ना जाल्यार एसटी रिजर्वेशन जाता की बेगीन जावचें त्यांचे आंदोलन आमी ऑलरेडी केंद्र सरकारा कडेन कळयलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकारां कडेन उलयतना सरकारान प्रस्तावीत केल्ल्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारा विशीं एकंदरीत राज्यांत सुरू जाल्ल्या कुजबुजीचेर विराम लावपा हेतान मुखेलमंत्र्यांनी सध्या जारी केल्ली अधिसुचोवणी फक्त एक मसुदो आसा अशें स्पश्ट केलें. जाहीर जाल्ल्या वाठारा विशीं कोणाकय कसलेय तरेच्यो सुचोवण्यो वा हरकत नोंद करपाक जाय जाल्यार ती करूं येता आनी हे विशींची निमणी आनी निर्णायक अधिसुचोवणी भागधारकांक विश्वासांत घेवनूच जारी करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. इको सेन्सिटिव्हिटीच्या बाबतीत लोकांनी गैरसमज करचो न्ही. हो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान काडला हाजेर परत एकदा आमकां व्यवस्थीत रित्या ऑब्जेक्शन्स फायल करपा खातीर स्कोप आसा आनी त्या खातीर उगीच कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही. आमचें सगळें म्हणणें तें आयकोन घेतलें आनी ताज्या उपरांतूच फायनल नोटिफिकेशन घेतलें. राज्य खेळा मंत्री तशेंच काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर हांणी आयज चेतन देसाय हांणी काणकोण मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाच्या घेतिल्ल्या निर्णयाक येवकार दिला. हे विशीं मुखार उलयतना लोकशायेंत खंयच्याय पात्र उमेदवाराक वेंचणूक लडपाचो अधिकार आसा आनी मतदाराच्या कौला प्रमाण फावो तो उमेदवार जैतिवंत जाता अशें तवडकर हांणी सांगलें. काणकोणच्या मतदारांचो कौल आपणे पयलींच आपणायला आनी फुडारांतय आपणायतलो अशें तांणी मुखार सांगलें. इलेक्शनाक बसपाक कोण कोणाक आडवचो ना. लोकशाही पद्दती मरे आमकां इतलें फ्रिडम दिल्लें आसा की कोणीय कॅन्डिडेट आसपाक शकता आनी हांव चेतन देसायाक हांव वेलकम करता कारण कोण तरी जायत न्ही रे. म्हणजे हांव भारतीय जनता पार्टीन आसा हांगा जर डेमोक्रेसी सारकी चलतली जर जायत न्ही ना कोण जायत न्ही रे. मागीर ताणें तातूंत एक ताणें इलेक्ट जालो 2007 इलेक्ट जालो 2012 इलेक्ट जालो 2022 इलेक्ट जालो आनी आतांय आसा. त्यामुळे म्हणजे पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स जो आसा म्हाका ह्या सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांनी पार्टीन म्हाका खूब दिल्लो आसा आनी त्या गोंय विधानसभे खातीर स्थापीत केल्ल्या सरकारी आश्वासन समितीची काल बसका जाली. बसकेची येजमानकी समितीचे अध्यक्ष आनी कोडतरेचे आमदार आलेक्स रिजनाल्ड हांणी केली. ह्या वेळार समितीन 2023च्या 5व्या
5व्या सत्राचे तशेंच 2024तल्या 6व्या अधिवेशनाचेर आनी तातूंत दिल्ल्या आश्वासनाचेर मंथन केलें. ते भायर 2024च्या 7व्या अधिवेशनात सरकारान दिल्ल्या आश्वासनाचो कृती अहवालाचो लेगीत समितीन नियाळ घेतलो. बसकेत पर्येच्यो आमदार डॉ. देविया राणे, सांतंत्रेचे आमदार विरेश बुरकार तशेंच फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो. समितीन नियाळा खातीर हातात घेतिल्ल्या सरकाराच्या 70% आश्वासनांपैकी 40% आश्वासनां पुराय जाल्यात, जाल्यार 30% आश्वासनां अजूनय प्रलंबीत आसा अशें बसके उपरांत अध्यक्ष आलेक्स रिनाल्ड लॉरेन्स हांणी सांगलें. 70% गेल्ले, 30% उरले. आतां तितू जे कंप्लीट जालें ना, which the committee is not satisfied, we write to the speaker to that this has been जाला हें जालें ना. But most of the assurances तांगे reply बरें येता. Some who don't give, we see that we call the secretary. 70% we have completed. तितूले म्हणजे थोडे आहाय ते redundant. Some already completed, some already. So we have touched almost 70%. The assurances are from first assembly to the latest assembly of the session. We can't complete anything. Now today we have not completed even 50 assurances. Takes time. So I'm पावत म्हळ्यार वगत लागला. So तो म्हणटालो on the basis that we have not completed the thing. Last time we had to postpone the meeting. तेच पयलीं quorum ना जालो meeting. So but now continuously as a chairman the meeting. आयज म्हापशेच्या शारी भलायकी केंद्रांच्या अधिकाऱ्यांच्या हाजेरेत तशेंच म्हापसा नगरपालिका, गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भौशीक बांदकाम खातें, गोंय राज्य शारी उदरगत संस्था ते भायर गोवा कॅन वांगडी आनी अधिकाऱ्यां सयत म्हापशा नुस्तें बाजाराचें निरीक्षण जालें. ह्या निरीक्षणाचो मुखेल हेत बाजारात नितळसाण, कचरो वेवस्थापन, जलनिस्सारण तशेंच एकंदरीत साबार मुळाव्या साधन सुविधांचो अहवाल घेवप आशिल्लें. म्हापशा नगरपालिकेचे कार्यकारी अधिकारी कौशिक देसाय हांणी ह्या निरीक्षणाविशीं सविस्तर म्हायती दिली. आम्ही सगळ्यांनी नोंद केला. मार्केट इज नॉट म्युनिसिपालिटीचो जरी मार्केट आसलो, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे कॉर्पोरेशन आनी एडवायस घेवन आमी हें मुखार वचपाक शकता. जशें मिस्टर मार्टिन्सान सांगलें, फीश वेस्ट वी आर ट्रायिंग टू डू समथींग आउट ऑफ इट. फीश वेस्ट जनरली आमी व्हरता आनी आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनार दिता. इट कॅन बी यूज पॉझिटिवली, लायक मॅन्युअर करपा जाता, सारें करून करपा जाता न्ही. सो अश्यो ज्यो गजाली आहा त्या खातीर आमी सगळ्यांचे इनवॉल्वमेंट घेवन डेफिनेटली यू वील सी समथींग बेटर. हांवूय ना म्हणून सांगना, प्रॉब्लेम ना म्हणून. न्हयबाग परसकडे सातर्डा तपासनाक्याचेर कारवारच्यान महाराष्ट्रान वचपी एका ट्रकांत बेकायदेशीर पद्दतीन भरपी 200 परस चड सोऱ्याच्यो बाटल्यो अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्यो. काल रातीं उसरा पेट्रोलिंग सुरू आसतना अबकारी अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केल्ली. जप्त केल्ल्या सोऱ्याचें मोल अजून मेरेन जाहीर करूंक ना. ह्या प्रकरणात एका ट्रक चालकाक अटक केल्या. कारवाय करपी एका अबकारी अधिकाऱ्यान हे विशीं सविस्तर म्हायती दिली. राती 9 सुमार आमी रेगुलर चॅकिंग करतालो. ओके. तेन्ना आमकां डावट मारलो म्हणून मातशें चॅक केलें. कारवारच्यान म्हणटा अशें. कारवार कोणाक अरेस्ट केला, धरला? ड्रायव्हर आसा. ना चालू आसा अशें भायल्या सायडीन वयता. भायल्या सायडीन. ओके. ग्लासगोत सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तींनी गुलबीर सिंग हांणी विक्रम नोंद करतना सर्तीत भारता खातीर 10,000 मीटर दादल्यांच्या धांवपाच्या सर्तीत पयलेच फावट रुप्या पदक जोडलें. ते भायर बायलांच्या 69 किलो भारत्तोलन सर्तींत भारताच्या हरजिंदर कौर हिणें रुप्या पदक जोडलें. हे आदी 2022 वर्सा लेगीत हरजिंदर कौर हिणें ह्या खेळा सर्तीत कांशा पदक मेळयलें. अंदूच्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत सध्या मेरेन भारताच्या खेळगड्यांनी 2 भांगरा पदकां, 7 रुप्या पदकां तशेंच 3 कांशा पदकां जिखल्यात. ते भायर 4 भारतीय मुष्टिपटू लवलिना बुरगोहेन, प्रीती पवार, प्रिया घंगास तशेंच जादूमणी सिंग मंदेबम हिणें ह्या सर्तीत अजून मेरेन कांशा पदकां निश्चित केल्यात. फुडें जावपी उपांत्य फेरयेत तांची रुप्या वा भांगरा पदका खातीर सर्त जातली. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभेत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्या बोवाळा मजगती लोकपरीक्षा अनुचित साधन रोखथाम संशोधन विधेयक 2026 जालें पारीत. राहुल गांधी हांणी घरमंत्र्यांचेर केल्ल्या आरोपाविशीं भाजपान उक्तायली तिडक. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोवा शिक्षा समागम 2026 परिशदेचें केलें उक्तावण. विरोध करप नागरिकांचो अधिकार पूण मर्यादा सांबाळप तितलेच गरजेचें मुखेलमंत्री.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जिल्ह्या भितर खंयच्याच कार्यालयात नोंदणी करपाच्या प्रक्रियेचे केले उक्तावण. नागरिकांच्या हिता खातीर राज्यात आपणायलो उपक्रम. मुखेलमंत्र्यांनी समेस्ताक भेटयल्यो गुरुपुर्णिमेची परबी. हालींच्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यांत गुरूचे महत्व दिसून आयलां. मुखेलमंत्री. गोंयांत आदिवासी समाजाक राखीवताय मेळोवन दिवपाच्या प्रस्तावाक आपले समर्थन आसा. केंद्राकडेन शिफारस केल्ल्याची मुखेलमंत्र्यांची गवाय. राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत घडलो इतिहास. 10,000 मीटर धांवपाच्या सर्तीत गुलवीर सिंग हाणें जोडलें रुप्या पदक, जाल्यार भारोत्तोलन सर्तीत हरजिंदर कौर हिका फावलें रुप्या पदक. आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्स सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी हें ॲप मुजरत आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.